Too high. Fishy bar shubhi. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Kitty got to go. And for those of you who are new here, I want to very humbly welcome you. Welcome Lumka Soglank. And आम्ही आज अनेक vlog करतोय. मिसा वचपा भायर सोदताय आतां आमी आनी खापरा भाव पळय न्हेसोवन रेडी केला. आयज लायट गायला कित्याक आयज सारकी चड म्हणल्यार चड गरम आहा. सो 8 o'clock मीस आयज आनी आतां 7:30 जालें. सो आमी फास्ट वयतलीं मिसाक आनीक एंड देन वील सी वॉट वी आर डुईंग. कितें कोत्ताय तें पळोवया. आनीक मोस्टली लायक चड करून आमी सो आयज बेबीचो अपॉयंटमेंटूय आहा. सो तेज्या अपॉयंटमेंटाकूय वचोंक जाय आनीक पळोवया घरा कडेन कितेंय करीत आमी आनी मागीर तुमकांय दाखयताय कितें कोत्ताय ती. गायज आमी मिसा वचोन येयली आतां आनी आमी बेबीच्या अपॉयंटमेंटा वयताय. ताका डेंटल अपॉयंटमेंट आहा आयज. सो हेका वचोन येयली गायज आमी मिसा. मामा घरा कडेन करता. भाजी करता मामा. स्ट्रॉबेरी लाइम सोडा. लाइम सोडा. आमी आतां बेबी चॅक वयताय अपॉयंटमेंटा आनी मिसा वचून येयली आमी सकाळीं लायक 8 o'clock गेलेली. हय डेंटिस्ट. हय दांतांच डॉक्टर. दांत आसताय पळय तो डॉक्टर. सो गाइस कशी आहाय तुमी सगळीं. आतां रुमा आनी बेबी वयताय तेज्या अपॉयंटमेंटाक. सो मागीर पार्किंग ना तेका लागून म्हाका हिंग गाडयेन रावच पडटलो. आनी सो गाइस आयज वेदर सामको सुपर्ब आहा. सारको बेस्ट वेदर. 32 35 कितें आहा दिसता म्हाका. 32 अराउंड 32 to 35. हांवें चिंतलेलें बेबी घेवन खूंय बिचीर वयतलो पूण बिचीर मागीर तेंकड ती कांय नाय. सो ती सारकी कोरपोन हें जातली ताल्ली कशें जातली तोंडांतली. तेका लागून म्हणलें मागीर घरा कडेन हांव हें कोत्ता बेबी पूल सेटअप कोत्तलो आनी बेबी सारकें थंड करपाचें आयज. आनी तेका वॉटरमेलन कितें हाडटलो. वॉटरमेलन ज्यूस पा करून दिवपा तेका. आतां घरा वचोन तेका एक स्ट्रॉबेरी शेक करून दितलो आमी सगळीं पितलीं. आनी मामा त्या वद्दान हें कोत्ता बटाट्या भाजी. सो लेट्स सी गायस. आनी वयता तेन्ना रोमा सांगता हें घेवन येवया म्हूण पराठा. तो पराठा विथ भाजी खावपाची आयज आनी बरो शेक पिवपाचो आनी घरा कडेन बरें रिलॅक्स करपाचें. आमचे गायस तें टेंट आहलें तें टेंट मोडलें आमचें. तो सारकें आमी तें सेट करून आहलें. एक आमची कितें मिस्टेक आहली. सो तेका लागून तें आमचें आख्खें टेंटूय हें जालें मोडलें. आनी वयर तें हें आहलें पळय शेड आहलो तो टेंटाचो ते शेड तो पिंजलो. सो म्हाका न्यू हाडचो पडटलो टेंट कित्याक आमी चडशीं समर टायम आमी घरा कडेन भायल्यान बसतायच. सगलीं येताय आमची आनी घरा कडेन बसताय आनी कितें ना कितें कोत्ताय बेश्ट बारीक अशें करून बेलपुरी शेव पुरी पानी ना जाल्यार नुस्तें हाडून खावप ना कितें बार्बेक्यू जसल कितें आपल्याचें हाडून इंस्ट्रुमेंट हाडून कितें रांदून कोत्ता भायल्यान. सो आमी चडशीं भायल्यान बसताय आनी आमकां समरा आमकां टेंट जायच. सो लेट्स सी गायज हांव टेंटाचें हें पळोवपा वचपा जावं म्हाका. आमचें तें टेंट आहलें तें वयपी जालें. सो गायज लेट्स सी वॉट वी गोना डू टुडे. आमचो सदां प्लॅन लास्ट मोमेंटार जाता कितें जावपा आहा तो सांगूं जायना. कोणें एक पीन मारली दोतून चलया आमी आयज भायर सरया खूंय या म्हणलें जाल्यार गेली. आमचो प्लॅन तसो आमी अशें करून चिंतून करून नाय कितें करपा आहाय ती. सो गायज जालां आमचो अपॉयंटमेंट आनी बेबीन सारकें वेरी गूड हालतें आयज थिंगा अपॉयंटमेंटा न्हू. कितें केलें तुवें. केलेलें तेणें आनी कांय रोडोन तें थंयताय गायज घरा कडेन हें करपा ब्रेकफास्ट करपा. आनी बटाट्या भाजी केलेली आहा थिंगा. सो तें हातोली आनीक आमी साल रे तुवें खूंय वयतली टेंट हाडूंक. टेंटा वयर सांगल्यार आता पोवन येवया. आता येवया.
पत्ते ना असो. Hey. सो गायज आमी आतां वयताय डायरेक्ट घरान वचनाय. बेबीन म्हणटा बेबी हांवें ब्रेकफास्ट दिलोलो, सो आमी ब्रेकफास्ट अजून करूं ना. 10 o'clock जाली. सो होमबा घेवन आयताय. आमची टेंट सारकी हें जालेली हा. That's how I begin to the हय. Bata, magsoy. Ah, okay. Teka, kuya, what is it? Magsoy, koy tatal. Magsoy? Ari, wah. Happy, very happy. Yo. ब्रेकफास्ट खा आमचो स्ट्रॉबेरी शेक आयस बा घालून सारको. सो आतां आमी पावली घरा आनीक ते सायडीच्यान तुमकां दाखयला. सो ते सायडीच्यान बेज्यो हें कोत्ता स्ट्रॉबेरी शेक आनी आमी पळय भाजी खाताय. सो या आमी भायल्यान कांय खावना आमी, कित्याक मामा हे सायडीच्यान आमी मिसासून येता ती झुप करून करूंक लागली आनी घरा कडेन हांवूय म्हणला ब्रेकफास्ट. गायज आमी हिंगची टेंट हाडलां धाकटें, चड व्हडलें ना तें बेश्टें धाकटें हाडलां. सो आमी तें घालतलीं आयज मागीर आनी बेबी घोडयां पुलान बाकी तें करीत मागीर दाखयताय तुमकां. गुड मॉर्निंग. कशी हाय सगळीं? आमी हाय बरी सगळीं. हांव येवन मिसा गेलेली, मिसासान येवन थंय भाजी केली. होत गोसलें माझी भायर वचोंक नाका, वारी दखून ना भायर. सारकी चड गरम जाता. जेवण आनी जाय जेवण दखून नाका दिसता. येयलो हें घेवन पराठा. पराठा आनी पळय हाताच ब्रेकफास्ट. बरें दिसताय. वार येता गे वार येता. ते हें घालेलें बसो बरो जाता. कितें ते आवय दाडा येवन दी ते एकल्या कोण घालून आपण. चाव पिवन बा जाले आनी बेबी बलूनान हेवता. बबल्स बलून हेवान बबल्सान आनी पळय आनी आमगे न्हू जायते आयस्क्रीम हाडलेले आयस पॅकेटां. रे ओय 4-5 कित पॅकेट्स आहाय हेजी आयस्क्रिमाची आनी हांव दाखयता तुमकां खोली हाडल्या त्यो. पळय ही हाडल्या सोलेरो आहाय आयस्क्रीम, ज्यो मँगो आनी त्यो फ्रुट्सां अश्यो तेज्या हे भायर उडयलें. आनी पळय ह्यो हाय मिस मॉलीज, नेटो हाय आनी कोनेटो हाय, पळय कुल्फी हाय. आनी मेन थिंग कितें जाण तूं आमगेर आयस्क्रीम आहाय त्यो आहाय बट आयस्क्रीम कितली फास्ट काबार जाताय आमगेर. आनी आमची मामा पुरो आयस्क्रीम खावपाक कित्याक ती सारकी आयस्क्रीम म्हणल्यार पिश्यान ते खातली. एक बेबी दिता हांव तेका एक्चुली आयस्क्रीम बा दिनाय बट आयज चड गरम आहा न्हू सो तेका लागून आयज तेका आयस्क्रीम दिताय. आयस्क्रीम कितें म्हणटाय आयस्क्रीम. गायस आतां पळय बेबीचो पूल हें करून जालो आनी पायप कनेक्ट करून तेका हें घाल्ला. ए राव गो हय बरो दी. सो तें सारकें तेका नावसोर जालें दिसता म्हाका. तें पळय आतां बंद नासतना वयता दाडा येयलो म्हणटा आमी नेट टेंट हाडलें तें घालतले आनी पळय कितें हाडलें खावपा बेश्टें बारीक बसपा. आयज गेमूय आहा न्हू पोर्चुगलाची तिवूय पळयतलो हांव आनी चोवया कितें जाता तें आयज गायस. कितें एक ड्रिंक जाय खाली कशें दिसता बरें बसोन पिवपा न्हू गो. हां जाय कशाने पळय हें कितें करता तें सारकें थिंगा वयसर जालां. राव गो आस रे बसोन दी रे बस पळय कितें करता तें. किती करतो कोण वाचो जाय. सो गायज झाडान ताका कितें हाडलें दिसता बाई. Easy. Wow.
किती आहे किती ते 10 रुपये नुसती आणले. नाही मुले अरे अरे तो स्विमिंग করছো ফিশি মারবো সুইমিং করতে বস বস চল বস ফিশি মারবো সুইমিং করতে বস বস না রে হাই নাই রে ती पापा नाळले मुरे तुका पुढे अरे So guys, पळय हें कोत्ताय टेंट घालताय दाडा आनी बेज्यो. आज तुमकां आमगेलो प्रोफेसर आसलो पण तो कितें पला फोन मारी त्या काला तुका आपयताय न्हू लिडर नोडलो जालें फायनली. आतोडे आमी थिंगा सो गायज आमचे टेंट बा सगळें घालून जालें आनीक बेजवान ते आतां गेम पळोवपा बसले. पळय कोण येयलो तो आमगेर. पोर्चुगल फॅन येयला पोर्चुगल सारकी जर्सीबा घालून येयला पोर्चुगल फॅन. बेश्टे आनी कितें जालें रे गेमीचे. 3 हॅट्रिक मारता हॅट्रिक. सो सर मामा कितें कोत्ता गे तूं. पेटीसा सो पॅटीसा सामोसे घेते. सामोस केले आनी भोजी. सो या गायज तेन सामोस केले दाखयता तुमकां. सामोसा केले तेन पळय गायज हें चूड कितें करून हात तें. आनी अनियन भजिया भोजी तेन हूंय क्रिस्मा लागून हूंय भोजी केले. तुमी सांगलें तेकू कोर म्हणून मामाकू भोजी गो हय. लागून माझी माय जेयना किती जेयना सॉल जेत तें आहा गोवाचेर घालनाका. तू चोडू काय हायना तू चोडू पोदयेचे पोदियाचे न्हू. पोदयेचे हेज्यो ड्रिंक कोत्ता. सो हे ड्रिंक तुमी हेजेर पयलां आसतलें जसला हेजेर युट्यूबार. सो ते सेम कोत्ता तो तेका तें लायक जालें ही चड. सो तेणें पळय सगळें हाडलेलें आहा. पळय हें बा गोवावाचें गोवावा अशें दाखयता आमची घरा कडेन तो हें कोत्ता पळय हें 2 केलें तेणें. हें कितें रे. सो चाट मसाला घालता पळय. गायज तें तुमी हेजेर वचोन पळया जसलाचे हेजेर तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार. सो तेंच कोत्ता तो. कसं तें दिगो तेका आयज गायज तेजे सारकी चड हें जालें. आयज आख्खे गो तें आयस्क्रीम खावन सगळ्यांसून गरम जाता म्हणून. पिट्टा आनी ड्रिंक्स पियोन करे टेस्ट करे. So taste चीयर्स test. चीयर्स. काय जाय. Refreshing. This was our day. आणि काय ना बेजू एकलो बसून एक जेयला टेंटान न्हू. Guys, that's it for today. We will see you in our next vlog. Stay tuned and share kindness and let love guide you. Bye bye.